बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आज पास्कां काळाचो चवथो आयतार बऱ्या गोवळ्या समिया जेजूक आमी नमान करता. आनी आयच्या दिसा जो कोण जनान दिवसाचेर शितात तांच्या सांगात आमी संतोष पावता, तांकां आमी व्हेरी हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची विस्नार आशिर्वादां तांचे तांच्या कुटुंबाचेर तांच्या मिसांवाचेर आमी मागता. सिस्टर ब्लेझी लोबो अहमदाबाद. बर्थडे ऑफ कॅरल फर्नांडीस एंजेलोर. तशेंच बर्थडे ऑफ एलरिक डिसोजा हेजमाडी. आयरीन डिकोस्टा माडंत्यार. 50th बर्थडे बांगराळो जन्म दिवस प्रमोद डिसोजा बँगलोर. तशेंच काजाराचो वार्षिक दिवसाचेर शितात. फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी झिल्फा मचादो आनी केविन मोरास न्यूझीलंड. प्रीत अँड वेरा पिकाडो Fort Worth, Texas, that is USA. Then wedding anniversary of Daniel and Lavita. 25th wedding anniversary, Silver Jubilee wedding of Benedict and Lavina Moniz, Mittur, Puttur Church. 33rd wedding anniversary of Felix and Cynthia Lobo Omzur. तुमकां समेस्तांक अभिनंदन आनी तुमच्या कुटुंबाचेर देवाचे आशिर्वाद आमी मागता. आनी विविध त्या समा देवान हांगासर तांकां फावो केल्ल्या पासत देवाक अर्घ आनी होकळाप दितात. रेनिटा डिसोजा उद्यावर, निशित प्रदीप लोपेस, डॉल्फी मचादो आनी कुटुंब गुरपुरा कैकंबा दैवीक जमानाक. हेलेन डायस बेंगलुरू. लिडिया एंड वेन्सी फर्नांडीस ऑन द कन्फर्मेशन ऑफ देयर ग्रैंडडॉटर एब्रियल मिशेल रोड्रिगस. इन ऑनर ऑफ सेक्रेड हार्ट ऑफ जीसस एंड इमैक्युलेट Heart of Mother Mary. Austin, Vivina, Gabriel and Adele Rodriguez. SSLC exam अंत बरे रिजल्ट्स आयिल्ल्या पासत लॉयड जॉयसन रेबेलो. एक बरें काम मेळ्ळेल्या पासत ग्लेन सॅमसन मिरांडा शिरताडी आनी डिऑन डिसोजा मुंबई मालाड. रिशॉन एल्डन मोंतेरो. रॉलैंड फुटाडो जर्मनी. माइकल और मिशाइल ज्योति डिसोजा मुडबिद्री. मर्सिया मर्विक डिसोजा मुडबिद्री. वॉल्टर शालिनी डिसोजा मुल्की. रीटा रोड्रिगस बेंदूरू. जेसी डिसिल्वा बेंदूरू. लॉरेंस पौलिन मेंडोन्सा शिरवा. जानेट डिसिल्वा बेंदूरू. जॉयलिन मिनेजेस पांगला. आइडा डिसिल्वा for the good health and favors received from Derebail. Philomena Preeti Manipal. Philomena Barreto Barkuru. Pragyan Furtado, thanksgiving to Jesus and Mother Mary, Mulkitanu. Marina Fernandez Bedwai for safe delivery, Boroban Tezalla Pasotu. Vasant and Marita Fernandez and family, Bangalore. Rubina Fernandez for successful sale of flat after many hardships. Roshan for the new shop inauguration, Walk-in Enterprises, Mukka. Blaise Matthias for the good job. Flavie Cardozo in honor of Sacred Heart of Jesus. Sean Martis, Austria. Sean Martis, Thanksgiving by Steve Martis, Japan. मरणांतीक पिडेंतले देवांनी वारलेल्या पासत आनी सर्जरी बरे आतारान जाल्ल्या पासत, भुरग्यांचे देणे लाभलेल्या पासत, एक बरें काम मेळ्ळेल्या पासत, कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळ्ळेल्या पासत, SSLC एग्जाम बरे मार्क्स आयिल्ल्या पासत, PUC +2 हांगासर एग्जामांत बरे मार्क्स आयिल्ल्या पासत आनी ह्या दिसांनी सेमिस्टर एग्जाम बरोवन आसात MBBS तांतूं बरोवंक देवान फावो केल्ल्या पासत, पिडा गूण केल्ल्या पासत, व्हड आकांतांतले देवान निवारलेल्या पासत, अवघडांतले देवान निवारलेल्या पासत. सांगत आसलो एकलो मरण पावलो तरी देवान कांयच मारता नासतना ह्या तरणाट्याक राखल्या सांबाळलेल्या पासत. कुटुंबांत शांती समाधान मेळ्ळेल्या पासत, रेतीरेक आयिल्ल्या द्वारी जायती आंगांतली दूख नपय जावन आनी कुटुंबांत शांती समाधान आयिल्ल्या पासत, जागो विकून गेल्ल्या पासत, कुटुंबांत शांती समाधानान जागो वांटे केल्ल्या पासत पुर्वजांचो. आनी तशेंच आवयक देवान लांब आवक दिल्ल्या पासत, मरची आसली ती वांसल्या पासत आनी घोवा बायलां मदें माया मोगान एकवटांत डिवोर्साचे वाटेर आसलें जोडें परतून एकवटलेल्या पासत. चिंतनेंतल्या बरी जायते कश्ट आसल्यारय डिलिव्हरी बऱ्या तरान सुरक्षीत जाल्ल्या पासत, बऱ्या भुरग्याचें देणें देवान फावो केल्ल्या पासत, भुरग्यांची पिडा गूण केल्ल्या पासत आनी तशेंच देवान आशिर्वाद घाल घर नावार जाल्ल्या पासत
जैते अडकळे असले ताजेर जैत व्हरूंक देवान फोव केल्या पासो तांचे म्हणल्यार फ्लॅट जाल्ल्या पासो ती देवाक अर्घ आनी होगळाप दितात. देखून आमी म्हणया अर्घ आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. अर्गामनी होगळप तुका सोम्या आता आमी विविध त्या पासून मागया मागोंक उलो दिला. रॉल अँड फुटाडो Germany for their special intentions, Reginald and brother, sister, family for good health, Mulki Taunu, Rita Rodriguez Bendur for special intentions, Jesse De Silva Bendur for special intentions, Janet De Silva for good health, Bendur Town, Shanti Meneges Bendur for the good health of Preetham, Yashoda for the good health of Hosamane Talipadi, Vincent Cardoza Karkala, Siona Angela Rodriguez to complete 3 months of internship successfully. Rion Allen to study well in 10th grade. Celine Montero for the personal intention. Joylet Pinto in honor of all the saints for their special intentions. घराचें काम वेळार पंता पावच्या पासत बोरवेल कंटासतना ह्या वर्सा बरें उदक मेळच्या पासत बांयतलें उदक ह्या वर्सा गिमाच्या दिसांनी खाली जायनातल्या पासत आनी तशेंच उदकाचे समस्या जायनातल्या पासत बरें बेळें जावच्या पासत माडांक बेळ्यांक फुलां झाडांक लागलेली कीड पयस सरच्या पासत आर्थीक समस्या पयस सरच्या पासत रीण फारीक करूंक देवान फोव करच्या पासत बँकांतले लोन पास जावच्या पासत आनी फ्लॅट नांवार जावच्या पासत परगांव वचोंक एजंटा पयशे दिल्यात विशयी जावन इस्रायलाक थंयसर वचोंक साध्य जावच्या पासत बरें काम मेळच्या पासत कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळच्या पासत इंटरव्यू आसा तातूंत पास जावच्या पासत पिडा गूण जावच्या पासत विशयी जावन युरिनरी इन्फेक्शन जावन PCOD समस्या जावन आनी फायब्रॉइड्स जावन पाठीच्या कण्याचें दूख आसा तांतले गूण करच्या पासत धंपरागांठीची सर्जरी बऱ्या तरान जावच्या खातीर आनी विविध तरांचे सर्जरी आनी मेडिकल ट्रीटमेंट बरें जावच्या खातीर मागोंक उलो दिला. आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या. ऐक आमचें प्रार्थन येसोम्या. आतां आमी मरण पावल्या समेस्त तांच्या साल्वासांव पासो सर्गींच्या सुखा खातीर मागया. सर आत्म्याचो उडास करता जॉयलिन पिंटो तशेंच देवादीन जेस्सी पिंटो Jacob Pinto, 30th death anniversary of Catherine Lobo Chikmangaluru, Nelson Cardoza, Jennifer Machado, कुटुंबात मरण पावल्यांचो उडास करता डॉल्फी माचादो आनी कुटुंब गुरुपूर कैकंबा लॉरेन्स देवादीन लॉरेन्स माचादो सायमन आनी दुल्सिन नोरोना उपिन नंगाडी सोफिया मारिया डिसोजा 8th death anniversary तोट्टाम सॅवियो डायस स्टॅनी डिसोजा फेर्माई कुटुंबात मरण पावल्या समेस्त उडास करता रिटा रोड्रिगस बेंदुरू देवादीन रुडॉल्फ आनी एस्ट्रीड डिसिल्वा बेंदुरू रेजिनाल्ड डिसिल्वा बेंदूर जॉन मिनेजस बेंदूर हेझल मिनेजस बेंदूर पुलकंतल्या सर आत्म्याचो उडास करता प्रिसिल्ला पीटर देवादीन जॉन डिमेल्लो कारकळा मार्सेलिन पिंटो बेलतंगाडी सांतान फेर्नांडीस बॅप्टिस्ट गेल्या कुटुंबात मरण पावल्या समेस्त तांचो उडास करता फ्लोरिन पिरेरा बेळवाई देवादीन प्रेसिल्ला डिसोजा सांता क्रूज रोड्रिगस गेल्या कुटुंबात मरण पावल्यांचो उडास करता ऑल्विन रोड्रिगस आनी कुटुंब राया गोवा पुलकंतल्या आत्म्याचो उडास करता येवलिन मिनेजस अँटोनेट जोसेफ केटिंजियन कुवेट बर्जोही जोसेफ केटिंजियन कुवेट सिंथिया सुआरेस मुल्की गिल्बर्ट सिक्वेरा सासनाचो विशय दी तांकां येसोम्या निरंतर प्रकाशाचेर फंगोदी समाधानेंत विशय घेवन दी आमेन. संगीतांगा संतोषान मेटां काढू तुझे समोर आयला सौम्य बलिदान भेटो मंदिरात तुझ्या येऊन उपकारां कर गांधी 3 पवनी मागता दुनिया आशीर्वाद घालू. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या पुनर्जीवन जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग तसेच पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. पुनर्जीवन जेजू क्रिस्त थंय भोव मोगाचे न्हू. आमचो स्वामी जेजू खरोच जिवन जाला आनी आमच्या मदें तो हजर आसा. कसो तो हजर आसा? बऱ्या गवळ्याच्या रुपार तो हजर आसा. बऱ्या गवळ्याचे दिसता आमच्या दोळ्या मुखार आमी दवरता. जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाचें दर्शन आमी घेता आसतना स्वामी जेजू एका बऱ्या गवळ्या बरी आमकां दिसता. जशें एक बरो गवळी आपल्या शेडयांक आरावन धरता, म्हाका तुका तो आपल्या काळजाक आरावन धरता आनी आमकां ताच्या शेडयांक तो व्हडा मोगान ताचो सासणाचो सोरो आध्यात्मीक खाण तो आमकां दिवन आमकां तो पोसता. आमी ताचे शेडयो जावन जियेजय आनी सर्गीच्या बापाची भुरगीं आमी जायजय आनी सासणाच्या सासणा ताच्या सांगात जियेजय म्हणून तो आशेता.
देखून आमी शेळयो जावन रावचे न्ही. बगार आमच्या जतनेक देवान दिल्ल्या देवाच्या भुरग्यांक आमी बरो गवळी जावन आमी तांचे खातीर आमचो जीवच समर्पण दिवन जियेचे अशें देवान दिवचें तें आपोवणें. आमी सोम्याक बऱ्या गवळ्याक विधेय जावन आसच्यो शेळयो जावंक आनी आमी आमच्या जिवितांत बरे गवळी जावन हेरांची जतन घेवंक देवान दिवचें तें आपोवणें स्विकार करूंक हे मिसाचें बलिदान भोव भक्तीपणी आमी भेटोवया. देखून एक घडीभर दोळे धांपया. आमच्या काळजांत हो संदेश आमी जगोवन दवरया. आमी सोम्या जेसूची बऱ्या गवळ्याचे शेळयो आमी जायचे आनी आमी आमच्या जिवितांत बरे गवळी जावन आमच्या तबेंत देवान दिल्ल्यांची जतन आमी घेवचे. पूण देवान दिल्लें हें आपोवणें परतून परतून देवान आमकां सांगल्यारी ते आमी आयकनातल्या पासत सोम्याचे विधेय शेळयो आमी जायनातल्या पासत आनी हेरांची जतन करता आसतना तांचे पासत आमी जीव दिवन सेवा करूंक इन्कार केल्ल्या पासत आमी देवा कडचें बक्षाणें मागया आनी सांगाता म्हणया हांव पातकी स्वर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आधारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो पवड अपराध. ह्या पासत भगवंत सदां सांग वारमरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक फावो. आमेन. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर. महिमा 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 देवा कुसर्गी आणि शांती ताच्या इष्टां संसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सरपदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका देवास्ता तुझ्या तोर वैभवा पासोर आमी तुका वाखणता. सोम्या जेसू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता. सोम्या देवा देवाचे शेळिये तूं संसाराचे पाप काडताय आमची काकूत कर. तूं बापाच्या भुजाक बसताय आमचे मागणे मानून घे. कित्याक पवित्रात्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन आमेन आमेन. प्रार्थोया. सर्गीच्या मोगाळ बापा तुझ्या एका सिहिणांत सोर शेळयांक तारण मेळचे म्हूण
बरो गवळी कसो तुजो पूत जेजू संवसारांत आयलो. शेळयांक तो आपापल्या नांवान वळखता. तांकां राखता आनी तांचे फुडें वचोन बऱ्या सरोवाक तांकां पावयता. तर ह्या आमच्या गवळ्याचो ताळो सदांच वळखोंक ताच्या फाटल्यान वचोंक आनी नागोवण्याच्या हातांतलें सुटोवन जेजू दिता तें तुजें सुभाम जिवीत घेवंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. पयलें वचप धर्मदुताची कृत्या पुस्तकांतलें वचप. तवळ पेद्रू 11 जाणां सांगता उबो रावलो आनी व्हडल्या ताळ्यान लोकां लागीं अशें उलोवंक लागलो. तर तुमी कुडसार मारिल्ल्या त्या जेजूक देवान सोमी आनी क्रिस्त केलो म्हण इस्रायेलाचे सगळे घराणे दुबावीन जाणा जावं. ही उतरां आयकतच तांची काळजां चिंतलेले बरी जाली आनी पेद्रू लागीं आनी हेर धर्मदुता लागीं ताणें अशें विचारलें, भावानो, तर आमी कितें करीजे? तवळ पेद्रून तांकां जाप दिली, पाताक रडा आनी जिणी बदला आनी तुमचे मदलो हर एकलो आपल्या पातकांचें भक्षणें जोडच्याक जेजू क्रिस्ताचे नांवी पवित्र स्नान घेवंक. तवळ तुमकां पवित्र आत्म्याचें देणें मेळटलें. कित्याक तुमकांच म्हूण ही बसवणी केल्या, तुमकां आनी तुमच्या भुरग्यांक आनी पयस आसलेल्या समेस्तांक म्हूण ती केल्या. जाका सरस्पोर आमचो देव आपोणें दिता त्या हर एकल्यांक म्हूण ती केल्या. ह्या आनी हेर साबार उतरांनी पेद्रून तांकां रुजवात दिवंक पळयलें आनी हे नश्टे संततींतावन तुमकांच बचाव करा म्हणून तांकां उलो दिलो. उपरांत ताचें उतर मानून घेतलेल्यांक पवित्र स्नान दिलें. सुमार 3000 जण त्या दिसा तांच्या मेळान दाखल जाले. देवाचें उतर हें. देवाचे वडपकार. सर्वेस्पर मोजो गवळी कांयच म्हाका उणेना. सर्वेस्पर मोजो गवळी कांयच म्हाका उणेना. सर्वेस्पर मोजो गवळी कांयच म्हाका उणेना. पांचवो सोरो मेळटा थंय तो म्हाका विशेव दिता. निशान उदका सरशी म्हाका तो आपोवन व्हरता. म्हज्या जिवाक नव्यान घटाय दिता. सर्वेस्पर मोजो गवळी कांयच म्हाका उणेना. आपल्या नांवासरी तो म्हाका नीट वाटेन चलयता. काळोखाच्या भुंयारांतल्यान हांव चलतां तरी कसल्याक वायटाक हांव भियेवचो ना. कित्याक तूं म्हजे सवे आसाय. तुजो दांडो आनी बेत आसा ती म्हाका धैर्य दिता. सर्वेस्पर मोजो गवळी कांयच म्हाका उणेना. गर्द जेवाण
मोजा दुस्माना हुजी तुवे तयार केला तेलान मोजे माते तू मागताय मोजे को बोरोन वोमताता सर्वेस पर मोजो गोरी कांयच म्हाका उमेना सर्वेस पर मोजो गोरी कांयच म्हाका उमेना सा पेद्रूच्या पहिल्या पुस्तकांतले वाचप. प्रिती मोगाच्यानो, बरें केल्ल्या खातीर तुका जर सोसूंक मेळ्ळें आनी सोंसणीकायेन तुवें तें सोंसलें तें तुवां जाल्यार देवाक तूं मानवताय. तुमकां आपोवणें मेळ्ळां ह्याच खातीर कारण तुमचे पासत पयले क्रिस्तान कश्ट सोंसल्यात. ताच्या मेटांनी तुमी चलच्याक ताणेंच तुमकां देख दिल्या. ताणें कांय पाप आदारलें ना आनी ताच्या तोंडांत तावण कसलेंच कापाटीपण आयलें ना. ताका सवल्या वेळार ताणें फाटी सवलें ना. ताका कश्ट येतना ताणें बेश्टायलें ना. बगर नीती प्रकार झरती करतल्यांच्या जतनेक आपणाकच ताणें ओपून दिलो. आमी पदकाक मरून पवित्रपणाक जियोवच्या खातीर कुर्सायलेल्या आपल्या कुडींत तांणी आमची पदकां ववयलीं. ताच्या गया वरवीं तुमी गूण जाल्यात. तवळ पर्यंत वाट चुकोवन गेल्ल्या बकऱ्या बरी आसली तुमी आतां तुमच्या आत्म्याच्या राखण्या आनी गवळ्यातय फाटीं आयल्यात. देवाचे उतार हे. देवाचे वडुपकार. Alleluia, 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 alleluia. हांव बरो गवळी म्हणटा सोमी, हांव म्हज्या बकऱ्यांक वळखता आनी ते म्हाका वळखता. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्प तुमचे सवे असो, तुमचे सवे आसो. सांजो परमने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. त्या वेळी जेजून फरिसेवा लागीं मुले, सतत हांव तुमकां सांगता, जो कोण बकऱ्यांच्या गोट्याक दारांतल्यान भितर सरनासतना दुसरेच वटेन वयर सोडून येता तो चोर आनी लुडकार. जो कोण दारांतल्यान भितर सरता तो बकऱ्यांचो गवली. हाका रखवाल दार करता. बकरे ताच्या ताल्याक कान दितात. आपल्या बकऱ्यांक तांच्या नांवान उलो करून तांकां तो भायर व्हरता. तांकां सगळ्यांक भायर काडटच तांच्या फुडल्यान तो वेता आनी ताचो तालो वळखतात ते बकरे ताच्या फाटल्यान वेतात. परक्या फाटल्यान ते बिलकूल वचनात. ते परक्याचो तालो वळखनात जाल्यान तांचे तावन ते पळोवन धांवतात. जेजून तांकां ही होपर सांगली, पूण ताणें सांगलेल्याचो तांकां अर्थ जालो ना. देखून जेजू परत्यान म्हणालो, सतत हांव तुमकां सांगता, हांव बकऱ्यांचे दार.
म्हजे पयले आयले सर सोर आनी लुडकार देखून बोकरांनी तांकां गुमान करूंक ना. हांवूच ते दार, म्हजे मुखांतर भितर सरता तो शाब्रितायेन आसतलो. तो भायर भितर वेतलो, तांकां सरवय मेळटलो. सोर येता फकत सोरूंक, जीवेशी मारूंक आनी विबाड करूंक. हांव आयला तांकां जिवींत मेलो म्हूण, बरोवन गोमत्यांच्या मापान ते मेलो म्हूण. देवाचे अवतार है वाखणी तुका क्रिस्ता. आईच्या वांजेलान मोगाचें न्हू जुवांवचो वांजेल अध्याय 10 ओळ 11. गॉस्पल ऑफ सेंट जॉन चॅप्टर 10 वर्स 11. सोमी जेजू आमच्या लागीं उलोवन अशें सांगता. हांव बरो गवळी, हांव बरो गवळी बोकऱ्यां पासत आपलो जीव दिता. बरो गवळी आपल्या शेळयां पासत बोकऱ्यां पासत आपलो जीवच दिता. आज आमी पुनर्जिवंत जेजूचो अनुभव करता आसतना तो पुनर्जिवंत जेजू आमच्या मदेकात एका बऱ्या गवळ्या बरें आसा म्हणल्यार तसलें चिंतप आमी दवरून घेजय. पुनर्जिवन जेजू आमच्या मध्ये एका बऱ्या गवळ्या बरें आमच्या मध्ये आसा म्हणलो एक दिश्टावो, एक दर्शन आमी केदाळय आमी पळोवन आसा जाय. सोमी जेजू एका बऱ्या गवळ्या बरें आमच्या सांगाता आसा. हर एक फावटी तें गीत गायता आसतना सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. म्हाका एक वर्तो दैवीक अनुभव जावचो. सोमी जेजूचो अनुभव म्हाका जावचो, ताच्या हाजरपणाचो अनुभव. ताणें म्हाज्या सांगाता आसचें, म्हाका धैर्य दिवचें, म्हाका बळ दिवचें, म्हज्या सांगाता रावन म्हज्या सर गरजांनी पावचें. हे सर्व विशेष अनुभव म्हाका जाता. पूण हांव वाडटा आसतना, हांव सेमिनारींत ग्रॅज्युएशन करता आसतना कोणें एकल्यान थंयसर बरें करून विवरशिल्लें. शेळयो म्हळ्यार भारीच बुद्ध म्हळ्यार कोता न्ही, चड तांकां जाणवाय ना, तांकां चड शाणेपण व्हड बुदवंतकाय ना. शेळयो म्हळ्यार कोणें सांगल्या बरें आयकतात, खंय वचोन जाल्यार फोंडान पडटा. अशें शेळया विशयांत आयकता आसतना म्हाका बगलें, हांवें कित्याक एक शेळी जायची, हांवें कित्याक एक शेळी जायची. देखून हांवें चिंतलें जेजूक जर तर हांवें बरो गवळी म्हळ्यार हांव एक शेळी जाता, हांवें शेळी जावंक नजो. पूण म्हाकाचें न्हू, उपरांत चड आनी चड पयत पुस्तक वाचता आसतना हांव जाणा जालो जेजूक आमी बरो गवळी म्हणटा आसतना न्हयच आमी शेळी जावन उरच्या खातीर जेजून आमकां बरो गवळी तुमी शेळयो म्हणा. बगार आमी जेजूचो पाटलाव केल्ल्या वरवीं आमी देवा बापाचीं भुरगीं जायचीं, आनी देवा बापाचीं भुरगीं आमी जाल्ल्या वेळार आमीच बरे गवळी जायचीं. आमी बरे गवळी जावच्या खातीर जेजून आमकां ताच्यो शेळयो जावंक आपोणें दिलां. देखून आज आमी विशेश जावन देव आपोवण्या खातीर मागता. एक इमेचे दीस, रजेचे दीस, भुरग्यांक रजा आसा, 10वी जावन रजा आसा, PUC जावन रजा आसा, ह्या तांचे शिकपाच्या मदें रजा आसा. ह्या दिसांनी तरणाट्या भुरग्यांनी एक रिलिजियस जावंक, याजक जावंक, एक सिस्टर जावंक तांणी एक दृढ निर्धार घेवचो. देव आपण स्वीकार करीचो. देखून आमी मागा जाय. कित्याक एक रिलिजियस जावचें म्हळ्यार, याजक जावचें, मिशनरी जावचें, सुवार्ता प्रगट करची म्हळ्यार जिवितांत एक बरो गवळी जावन तांणी हेरांची जतन घेवची. देखून आज आमी मागा जाय सगळ्यांनी बरो गवळी जावच्या खातीर. विशेश जावन एका बापायन घरांत कुटुंबांत जेजूची शेळी जावन एक बरो बापूय जावचें म्हळ्यार एक बरो गवळी जावचें, एक बरी आवय जावचें म्हळ्यार बरो गवळी जावचें, एक बरो वडील जावचो, इगर्जेंत एक उपाध्यक्ष जावचो, या कसलोय मानाचो हुद्दो स्वीकार करचो, वाड्याचो, समुदायाचो वय गुरकार जावचो, या कसलोय हुद्दो आपणावचो म्हळ्यार आमी एक बरो गवळी जायचो. आनी आमी आमच्या हिंडाची, आमच्या कुटुंबाची, आमच्या तबेंत देवान दिल्ल्यांची बरी करून जतन घेवचो. गवळी म्हणटा आसतना थोडे फावटी आमकां बरें लागना. कित्याक ल्हान आसतना म्हाका उगडास आसा, शिकना जाल्यार थोडे फावटी घरचीं सांगतात तूं शिकनाय जाल्यार गोरवां सोरोंक वच. हय, तूं गोरवां सोरयतलो जातलें, पाड्यांक या रेड्यांक सोरयतलो जातलें. शेताळ म्हाका बारी बेजार बगचें. म्हाका पाडे, गोरवां, रेडे
सरोंक नाका. कित्याक रेड्यांक गोरवांक चड नाणयना. तांचे तावन एक तरासो कितें आसता, वास आसता. शेणाचोय वास आसता. आनी तांचे सांगात वचचे जाल्यार खंयचेय वस्तूर मेळे वस्तूर घालनी वचचेत. तेंच बरें करून शिकोवन बरें एक दफ्तराचें ऑफिसराचें काम मेळ्ळ्यार सूट बूट घालन कदेलार बसोन मेजार कंप्युटर घे बूक दवरन बरोवन बरें काम करयत जाय तितलो सांबाळ मेळटा आनी बरें सवलतीचें जिवीत जियेत असलें एक चिंता बसलें. देखून गोरवां सरोवचें म्हळ्यार नाका म्हणून. देखून म्हाका सबार जाणांच्या मतींत गवळी म्हळ्यार गोरवां सोरयतलो म्हळ्यार एक हल्क चिंता बसा. हल्क त्या काळार आनी पवित्र पुस्तकांत म्हाका गवळ्यांक एक श्रेश्ठ महत्वाचो स्थान आसा. कित्याक पोरण्या तेस्तामेंतांत आब्राहाम एक गवळी जावन आसलो. ताचो पूत इसाक एक गवळी जावन आसलो. जाकोब एक गवळी जावन आसलो. मोइजे एक गवळी जावन आसलो. दावीद एक गवळी जावन आसलो. आनी ते गवळी जावन आसले मातनी आपल्या हिंडाची ते बरें करून जतन घेतले. मातनी आपलो जीवच त्या हिंडा खातीर दितले. जेजू या सोमी या सर्वेस्पर देव बरो गवळी म्हणटा आसतना पवित्र पुस्तकांत आमच्या दोळ्या मुखार येता ते चिंता. देव इस्रायलितांक एक बरो गवळी जावन तांची जतन घेता. सोमी म्हजो बरो गवळी म्हाका कांयच उणें ना. सोम्याक म्हाका आमचो बरो गवळी करून घेता आसतना आमकां कांयच उणें आसना. सोमी जेजू ही उतरां जुवांच्या वांजेलांत 10व्या अध्यायांत आमकां सांगता. पळय पुस्तक उक्तं गेलें जाल्यार सुवार्तेच्या बुकांत जुवांच्या वांजेलांत 10व्या वसुरांत सांगता. ताचे पयलें 9व्या अध्यायांत आमी वाचता सोम्या जेजून एका जल्मांत थावन कुरड्याक बरें केलें. पूण बरें केलें खंयच्या दिसा, एका साबताच्या दिसा, आयताराच्या दिसा. थंयसर गवळ्याच्या जाग्यार आशिल्ले ते फारिजेव शास्त्री आनी याजक तांकां तरी मोसर जालो. साबताच्या दिसा थंय एक सोम्याच्या दिसा तांणी थंयसर जेरुसलेमाक देवाळाक वयचें सोड ह्या एका नाजरेच्या जेजू फाटल्यान गेल्यात आनी थंयसर त्या नाजरेच्या जेजून साबत असो कायदो मोडून एका कुरड्याक ताणें दीस दिला गी बरें केलां गी. देखून ते ताचे विरोध रावले. आनी त्या कुरड्यान तांकां सांगता आसतना नाजरेच्या जेजून आपणाक साबताच्या दिसा बरें केलां म्हणटा आसतना तांणी कितें केलें, त्या कुरड्याकच बरें केल्ल्या कुरड्याकच तांच्या समाजांतलो तांणी बहिश्कार केलो, ताका भायर गेलो. आमी वाचता जुवांच्या वांजेलांत 9व्या अध्यायांत 30:4 आनी 30:5 वळीर. ताणी ताका म्हळें, पातकांतच जल्मोन ल्हान व्हड जाल्लो तूं. पातकांतच जल्मोन ल्हान व्हड जाल्लो तूं. आमकां शिकोवंक भायर सरलाय कितें? आमकां शिकोवंक भायर सरलाय वे. आनी ताणी ताका भायर घालो. आनी ताका भायर घालो. तांच्या समाजांतलो बहिष्कृत केलो, भायर घालो. म्हाका जेजूचो फाटलाव केल्ल्या खातीर ताका भायर घालता. जेजू तरी म्हाका कितें करता, ताका आरायता, ताका पटलून धरता. आमी जाणा समी जेजू म्हणटा 100 शेळयां पैकी एक शेळी भायर पडोन गेल्यार गवळी कितें करता, नवांक सोडून एकल्याच्या फाटल्यान वेता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. कोणी म्हाका देवातावन पयस केल्यार जेजू तांकां फाटीं आपयता ताच्या दैवी काकोतीन. ताच्या आमोलीक रक्तान खुर्सार ताणें सोंसलेल्या त्या गायांत तो त्या पातकां बक्षिता, पातकाची शिक्षा बक्षिता, पातकाचो शिराप बक्षिता आनी ताचे तें एकन बापाचो भुरगो जावन बापाचें भुरगें जावन नव्यान तो तांकां राजी करता. देखून 35व्या वळीर आमी अशें मंदरसून वाचता. ताका भायर घाल्ली खबर जेजूच्या कानान पडली. तो ताका मेळ्ळो तेन्ना जेजून ताका विचारलें, देवाच्या पुताक तूं सत म्हणटाय? मोगाच्यानो जेजू भायर घाला म्हणली खबर आयकतच सोदून ताका वेता आनी ताचे लागीं उलयता आनी ताका विचारता, तूं ताका सत म्हणटाय गे म्हणून. आनी उपरांत मोगाच्यान तो ताका सत म्हणटा आनी तो जेजूचो पाटलावदार जाता. जेजू मोगाच्यानो एक बरो गवळी जावन आमकां ताचे थंय परतून एकवटावन देवा बापाची भुरगीं आमकां करूंक आशेता. आनी ताचा आमचो बरो गवळी जावन हांवें स्विकार केल्ल्या घडये म्हाका आंतरीक बरी भलायकी मेळटा, कुडीची बरी भलायकी मेळटा, जिविताचे आशिर्वाद मेळटा आनी सासणाचें जिवीत मेळटा. देखून जुवांच्या वांजेलांत आयच्या वांजेलांत 10व्या अध्यायांत 9व्या वळीर स्वामी जेजू अशें म्हणटा. चॅप्टर 10:9 हांवच तें दार. हांवच तें दार. म्हज्या मुखांत भितर सरता तो शाबीत नासतलो. जो कोण म्हजे द्वारे म्हज्या त्या दारांतल्यान म्हज्या त्या दारवट्यांतल्यान भितर सरता तो शाबीत आसतलो. पूण तो भायर भितर वेतलो. तो भायर भितर वेतलो. ताका सोरोवी मेळटलो. ताका बरो सोरोवी मेळटलो. पूण मोगाच्यानो आमी जागृत रावूंक जाय. देखून जुवांच्या वांजेलांत 10व्या अध्यायांत पयल्या वळीर स्वामी जेजू अशें म्हणटा. गॉस्पल ऑफ सेंट जॉन चॅप्टर 10:1
सतत हांव तुमकां सांगता सतत हांव तुमकां सांगता जो कोण बकरांच्या गोट्याक दारांतल्यान भितर सरनासतना दारांतल्यान म्हणजे सोम्या जेजून दाखोवच्या त्या वाट्यांतल्यान जेजून म्हणा हांवच सत हांवच वाट आनी हांवच जिवीत हांवच वाट जेजू जावन आसा वाट त्या वाटेंतल्यान म्हाका आमी भितर सरासय आनी त्या वाटेंतल्यान भितर सरतलो मात्र एक बरो गवळी देखून म्हाका आज ह्या वांजेला मारिफात सोमी जेजू पाप साहेबांक आज बिस्पांक कांतिनालांक हर एका याजाकांक दियोकनांक हर एका रिलिजियसांक मातनी हर एका आवयक बापायक तो म्हणटा आमी सोम्या जेजूच्या वाटेंतल्यान भितर सरोन एक बरो गवळी जायचय जर तर दुसऱ्याच वाटेन भितर सरल्या कितें जाता दुसरेच वाटेन वयर सोडून येता दुसऱ्याच वाटेन फाटल्या दारांतल्यान तो भितर सरता मागणे ना बोपय सक्रांचे आराधन ना पवित्र पुस्तक वाशिना कोंतासो तेर्स ना आमोरी ना रजार ना कुटमान सांगता ना आवय बापायक वडिलांक कालतो जायना बिस्पान सांगले आयकना ही गजमातीचें आयकोंक तयार ना हांगासर थोडी जाणां मोगाच्यान येतात फादर हांगासर आमकां देवाचें उतर परकट करूंक जायचें हांगासर इल्लें अजापां करूंक जायचीं जायतीं अजापां विचमितां जातात तेन्ना आमी म्हणचें जायत खंडी जावन येवयेत तुमी वचून तुमच्या बिस्पांचें एक लेटर हाडा म्हळ्यार तें हाडूंक तयार ना वचून तुमच्या फिरगेच्या विकारांचें एक लेटर हाडा तें हाडूंक तयार ना म्हाका तसले फडकिरे गवळी आसूंक साध्य आसा देखून एसेकेल प्रवादीच्या बुकांत आमी वाचता 30 आनी 4 अध्यायान पहिल्या आनी दुसऱ्या वळीर बुक ऑफ एसेकियल प्रॉफेट एसेकियल चॅप्टर 34 वर्स 1 and 2 सर्वेस्पराचें उतर म्हाका पावलें एसेकियल प्रवादी म्हणटा सर्वेस्पर देवाचें उतर म्हाका अशें पावलें मनशा पुता इस्रायलीच्या गोवळ्या विरोध प्रवाद कर इस्रायलच्या त्या गवळ्यांक प्रवाद कर अशें म्हण प्रवाद कर आनी तांकां सांग सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा आपणाकच पोसतात त्या इस्रायलीच्या गवळ्यांचे काटा आपणाकच बसतात आपणाचेंच घरदार करतात आपणाचेंच रावळ्यार बांदतात ही गजमात ते एकवटान जियोंक तांकां नाका तांचे इतल्याक ते जियेतात तांचे खाठा म्हळ्यार तांकां शिराप पडला तांकां देवाचो क्रोध तांचेर बेसता देखून म्हणदरशी गवळ्यांनी हिंडांक पोसूंक जाय न्ही गवळ्यांनी हिंडा खातीर जीव दिवन तांकां पोसूंक जाय न्ही पूण तांणी कितें केलां तुम्ही दूध पियेतात तुम्ही दूध पियेतात लोवेंची वस्त्रां नेसतात लोवेंची वस्त्रां नेसतात सरबेल्ल्या बकऱ्यांक मारतात सरबेल्ल्या बकऱ्यांक मारतात पूण हिंडाक तुम्ही पोशिनात हिंडाक तुम्ही पोशिनात एक कुटुंब मोगाच्यान हांगासर आयिल्लें म्हाका उडास आसा भुरग्यांक काण घेवन आनी ती येवन म्हाका अशेंच म्हणटली फादर थंयसर एक नवार्थीक प्रसंगदार आसा तुमी कित्याक ताका आपयनात आमी थंय वेता पळय बरें वसा बरेंपण जालें फादर जावं दी बरेंपण जावं दी वसा पूण कातलीक इगज माता देवान सोम्या जेजू थंय घडलेली ती जावन आसा बऱ्या गवळ्यांक देवान थंयसर तांकां दिला आनी त्या गवळ्यांक विधेय जावन कातलीक पवित्र सभेन त्या एका हिंडांत आमी एकवटा जय म्हूण देव आशेता देखून तुमी थंय हांगासर वेचें सारकें न्ही पूण वेता जाल्यार बरें जाता म्हणा तुमी सांगता जाल्यार तुमी वसा पूण तें सारकें न्ही म्हूण हांव सांगता पूण जाल्यार म्हाका ती वेतली आनी उपरांत एक फावटी तरणाटी मात्र आयली तांची आवय बापूय येवना आनी हांवें म्हळें तुमी आयल्यात गेले त्या फावटी तुमच्या आवय बापाय सांगता आयल्यात न्ही म्हळ्यार म्हाका उडा आसा तांणी म्हजे लागीं वाद विवाद केल्लो ती म्हणाली फादर व्हड अनवार घडला कितें अनवार घडला आमची आवय बापूय थंयसर केरळांत एका जाग्यार वचून रावल्यान कितें जालें असलें सगळें आस्पदीक सगळें विकलां तांणी आनी विकून थंय रावलां आमकां सही सांगना ही भुरगीं आतां बँगलोर सेटल जालां पुताक एक जालां दुवेक एक काजो जावन थंय सेटल जाल्यान आवय बापाय कितें जालां थंयसर केरळांतल्यान कोणी एकलो वारी नावार्थीक प्रसंगदार आयलो की व्हडली अजापां विचमितां करता म्हूण ह्या तांच्या आवय बापायन पुरा आसलें सगळें विकून तांच्या सांगात वचून रावल्या आनी आतां थंय रावल्या उपरांत कळ्ळें कोण तांकां आपयतलो ताणें म्हळें की इम्मानुएल येवचो आसा देव येवचो आसा सगळें विका सगळें म्हाका दिया ताणें व्हडलें रावळेर कर तो रावळ्यारांत रावता हांकां एका आश्रमान घालां थंयसर आवयक आनी बापायक आतां आस्त बदीक आनी सगळें होगडयलां देखून म्हाका न्हू फाटल्या दारान उडोवन भितर येतल्यांक म्हाका न्हू आमी कितेंच तांकां स्वागत करूं नजो देखून एजेकेल प्रवादी मारिफात सर्वेस्पर देवान मोगाच्यान आशेवचें कितें आमकां वाचूंक मेळटा थंय एजेकेल प्रवादीचो बूक 30 आनी 4 अध्याय वोड 11 जशें एक गवळी आपल्या हिंडाचे बकरे शिंपडले त्या दिसा तांची जतन घेता
तशें हांव तांची जतनाय घेतलो. हांव तांची जतनाय घेतलो. सर्वेस्पर देव म्हणटा म्हज्या हिंडाची हांव जतनाय घेतलो. ताचे की पयलें बरयलां थंयसर 11वी बोळ. कित्याक सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, सर्वेस्पर अशें म्हणटा, हांवच म्हज्या बकऱ्यांक सोदून वेतलो. हांवच म्हज्या बोकऱ्यांक सोदून वेतलो. मोगाच्या ससल्या बोकऱ्यांक की देव सोदून वेता. देखून आयच्या पयल्या वाचपांत सांब पेद्रो लागीं सक्कड विचारतात आमी आतां कितें करीचय. कित्याक सांब पेद्रोन स्पश्ट तरान तांकां सांगलें तुमी जिविताच्या दाताराक तुमी लगाड काडलो. पूण आतां ते विचारतात आतां आमी कितें करीचय. तेन्ना सिमांव पेद्रो तांकां सांगता पातक रडा आनी जिणी बदला आनी सोम्या जेजू क्रिस्त थंय तुमी पवित्र स्नान घेया. कित्याक मुखाचे न्हू आमी सोम्या लागीं पाटी येता आसतना आमी खेद व्हडले पातकी जाल्यार सोमी जेजू सगळीं आमची पातकां भोगसून आमकां परतून स्विकार करून परतून आमकां पवित्र आत्मो दिवंक आशेता. देखून आमी पातक रडोन पाटी येजय आनी आमी जाय म्हणून मोगाचे न्हू कश्टां संकश्टां सांपडचे न्ही. देखून आयच्या दुसऱ्या वाचपान सांब पेद्रो आमकां सांगता 1 Peter chapter 20 verse 20b तातूंत दुसरें वाक्य सांब पेद्रोचें पयलें पत्र अध्याय 2 थंयसर 20व्या बडीन दुसरें वाक्य. सुके खातीर तुका मार पडटना तुवें केल्ल्या सुके खातीर तुका मार पडले जाल्यार तूं सोंसणीकाय दाखयशी. तूं थंयसनी काय दाखयताय गी. पूण हांतू तुका कितें वगळप. तुका कितें बरें मेळटा. तुवें जाय म्हणून त्या खोट्या गवळ्या फाटल्यान गेलोय, जाय म्हणून त्या फडकिऱ्या गवळ्या फाटल्यान गेलोय. तुका कळीत आसलें पयस सभेत हांव ते पयस केल्यात पूण ताच्या फाटल्यान गेलोय. पूण आतां मुंदरसून सांब पेद्रो म्हणटा बदलाक बरें केल्ल्या खातीर तुका जर सोसूंक मेळ्ळें. जर तर बरें केल्ल्या खातीर तुका सोसूंक मेळ्ळें जाल्यार आनी सोंसणीकायेन तुवें तें सोंसलें तेन्ना जर तर तूं सोंसणीकायेन तें सोंसताय तेन्ना जाल्यार देवाक तूं मानवताय. देवाक तूं मानवताय. हय मोगाच्यान थोडे फावटी आमकां कश्ट येतात वय, आमच्या जिवितांत पिडा शिडा येतात वय, थोडे तत्वार येतात वय. पूण मोगाचे न्हू आमी फटकिऱ्या प्रवाद्या फाटल्यान थांवचे नाका. ताज्या बदलाक मोगाचे न्हू खर गवळी आमचो सोमी जेजू. कोण सोमिया जेजूच्या एकवटांत आसा, कातोलीक पवित्र सभेचे एकवटांत आसात तांच्या सांगातास आमी जियेवया आनी अशें खऱ्या गवळ्याच्या जतनेकाल आमी जियेवया. कित्याक आमचो सोमी जेजू आमचो मोग करता ताचो जिवच आमकां दिता. तर ताच्या एकवटांत जियेत आसतना आमी बरो गवळी जावन मोगाचे न्हू सोमयाच्या एकवटांत आमकां आमच्या ताब्यांत देवान दिल्ल्या लोकां खातीर त्या शेडयां खातीर आमचो जीव दिवंकी मोगाचे न्हू आमी सदांच तयार जावया. देखून हर एका ह्या जाकान जावन दी, हर एका रिलिजियसान जावन दी, हर एका आवयन जावन दी, हर एका बापायन जावन दी, हर एका कसलोच हुद्दो आमकां पवित्र सभेंत मेळ्ळा. आमी जाणा जायचे कातोलीक पवित्र सभे खातीर, आमच्या कुटुंबा खातीर, सर्गेच्या राज्या खातीर आमचो जीव सयत दिवंक आमी तयार जायचे. आमी सर उबे रावया. आमचो खरो नीस भावार्थ सर्वेस्परा देवा ती खऱ्या गवळ्या ती आतां आमी भक्तीपणान उसारया. एकाच देवाक सतमंता सर पदवेदार बाप तो सर्गार आनी पृथ्वीचो दिसत्या आनी ना दिसत्या सर्व वस्तूंचो रचणार आनी एका सोम्याक जेजू क्रिस्ताक सतमानता देवाचो एकलोच पूत तो सोरकाळा आदी बापा थावन जल्माला. देवा थावन देव उजवाडा थावन उजवाड खऱ्या देवा थावन जाल्लो खरो देव. तो देवा थावन जल्माला ताका रचूंक ना. बापाच्या सुसय पासो ताचे वरवीं सोर वस्तू केल्यात. आमा मनशां पासोत आनी आमचे सोडवणे पासोत सर्गार थावन तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं अंकवार बरयेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आनी आमचे पासोत पौंस पिलाताकाल ताका कुरसार मारलो. ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी ताका आनीक पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जिवंत जालो. सर्गात सोडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मुनसिबी करूंक वैभवान तो परत्यान येतलो आनी ताचे राजवटेक शेवट आसचो ना. आनी पवित्र आत्म्याक सतमानता सोमी आनी जीवदातार तो बापा आनी पुता थावन निपजाला. बापा आनी पुता बराबर ताकाय समसारको नमस्कार आनी महिमा फावो. प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो एकेच पवित्र कातोलीक आनी धर्मदूतां वरवीं स्थापलेले देव सभेक सतमानता. पातकांच्या पक्षण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जिवंतपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. भावार्थाची प्रार्थना. सर्वेस्पर देव बाप आमचो मोग करता. जसं एक बरो गवळी आपल्या शेडयां खातीर आपलो जिवस दिता तशें सर्वेस्पर देव आमकां हर एका गरजांनी पावता. देखून सर आमच्यो गरजो भावार्थान आनी विश्वासान देवा मुखार आतां आमी दवरया.
मोगळा बापा पोवीस सभा सोलोन वरच्या पापा साहेबान बिस्पानी याजकांनी आणि लायकीनी जेजू बऱ्या गवळ्याची देख घेऊन मोगान एकवटीत इट बांधून हाडच्या वावरान तुझो आदार दी. तशेंच ताची सर योजना सफल कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. या कर्सेच्या मेजा बोवारी एकठांय जाल्यार समेस्तांनी बऱ्या गवळ्याची देख आनी मार्गदर्शन घेव येवकोट्याच्या हिणान मोगान जियोंक तुजो आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. हो मंगळा सर्गींचे बापा, ह्या वर्सा चड आनी चड तरणाट्यांनी देव आपणे स्विकार करून याजक जावंक, रिलिजियस जावंक, सुवार्ता परगटणार जावंक मुखार येवच्या खातीर मागता. आमचे येसविडी सभेक दैवीक शब्दाचो मेळ येसविडी मेळाक चड आनी चड देव आपणे लाभोवन दी म्हणून चड आनी चड सुवार्ता परगट करूंक, पातकाचो काळोख आनी बेविस्वासाची रात अंधकार पयस कर. समिया जेजूचें भोपयत काळीज बऱ्या कवळ्याचें काळीज समेस्तच्या काळजांनी रास करूंक सबार देव आपणे आमकां फावो कर म्हण आमी मागता. बापा आमचे मागणे आयक. भोव मंगळा सर्गींचे बापा, सर मागणी आनी त्या सवां तुज्या मुखार आमी दवरता. विशेश जावन तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे बऱ्या गवळ्याचे बऱ्यो शेळयो विधेयी खालत्यो शेळयो ताचो ताळो आयकून त्या पर्यंत जियोंच्यो शेळयो आमकां कर. सांगतास ताचे थंय आमी तुजीं भुरगीं जावन आमच्या जिवितांत ही एक बरो गवडी जावन आमच्या सतने काल आसल्या हर एकल्यांक आमी आदर्श जावन आनी तांच्या बरेपणा खातीर तांची सेवा करच्यान आपलो जिवस समर्पण दिवंक आमकां बावार्थाचें उदार मोन फावो कर. आनी अशें आमची कुटुंबां, आमची पवित्र सभा बऱ्या गवळ्याच्या सतने काल भोव आदर्श कुटुंब जावं दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. ठेव नायल्या कानिको तुझ्या पायां तळा म्हणून दयेन घेत्यो बापा आमच्या मोगाळा. भावा भयणीनो, आमी बेटोवचें मिसाचें बलिदान आमच्या जिविताच्या समर्पणा सवें सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या आनी अख्खे पवित्र सभेच्या आदाबाक सर्वस्पर मानून घेऊ. सर्वेस्पर आमच्या बापा, पास्काच्या संभ्रमा वरवीं आमची काळजां सदांच संतोष भरीत आसूं. आमच्या खातीर मेल्ल्या आनी पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचो हो पास्काचो यज्ञ तुका दिसान दीस भेटोवन आमच्या अस्कत सैमान नव्या जिविताचें बळ वाडत वचो आनी ह्या भाशेन सासणाच्या संतोषाक आमी पावो. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उभारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धिनवासुया. पय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा, आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अधिक करून ह्या उत्तम पास्काच्या काळार तुज्या महिमेची कीर्ती आनी वाखणणी वर्त्या दाबाच्यान आमी करची. कित्या जेजू जालो आमची पास्काची बली. आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा. तो आमचो शरती जावन तुज्या मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदां बली जावन मारलेलो तो आनी मराना, पूण सासणाक आसा जिवो. देखून पास्काच्या संतोषाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे स्वर दळबार निरंतरी गायता तुझे मुखार. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर आनी संसार भरला
मुसगी तुका मुसगी तुका जय 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 मुसगी तुका जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय मुसगी तुका जय 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 मुसगी तुका जय बापा तू खरोच पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं दी ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सुसंगवेच्या आदीं ताणें आपल्या भोव पवित्र हातांनी उंडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पोवची म्हज्या समिया म्हज्या देवा तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासणी खाराराचें हें रगत पातकांचें बक्षाणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात म्हज्या समिया म्हज्या देवा बावडतसो घोट परगटुया सुम्या जेजू तुझे मरणामी समारंभता तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही पार करता तुझ्या येण्या आम्ही अत्रेता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवांतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडूनची काल सुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेल्या तुझ्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भगवान बापा पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुन्हा जिवंतपणाचो भरोसो दवरून मेल्ल्या त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर तांकां आनी तुजे इश्टगातीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजलीत मुकामल पोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कमर आमी मागता आमकां मरे देवाचे माये संगती भगवान धर्मदत्त आनी सर काली तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्तूंच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगात तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या स्वतंत्राची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें तें प्रार्थन धैर्य घेवन आमी म्हणुया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा वायटा विघ्नांतले सदांच आमकां निवार आमच्या जिवितांत आमकां स्वस्थ दी सर्गीचे भाग आनी आमच्या सोडोंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे
भरवशान त्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सरपातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाठय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सम्या जेसू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दीस घाल आनी आमकां शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळ. जो जी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमीन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान सदां काल तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. हास्त्या तोंडान शांती समाधान वांटून घेवया. पीस बी विथ. देवाची शेळी संसाराची पाप काढतले आमची काकूत देवाची शेळी संसाराची पाप काढतले आमची काकूत देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी आमकां शांती दी. हो आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती ह्या शेळयेच्या पवित्र जेवणाक आपण मेळलेली आमी सर्व सुभागी. सम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळूं. आमेन. जेजू बोऱ्या गोड्या जेजू स्वाधीन बोळ्या ये काळजांत बोळ्या स्वागत 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 तुका. प्रार्थोया. कणवळ्या बापा आमच्या जण एकल्याच्या नांवान जेजून आमकां आपयिल्लें देखून ह्या बो पवित्र मिसाच्या बलिदानार आमच्या बऱ्या गोवळ्याचो ताळो आयकूंक आमकां मेळ्ळो. ताच्या रक्तान आमची पातकां धुवन गेली आनी पातकाक मेल्ली आमी प्रामाणीकपणान जियोवच्या खातीर आनी आमच्या जिवितांत आमी बरे गवळी जावन जियोवच्याक आपल्या मासा रक्तान ताणें आमकां पोसली. ह्या देण्या पासत आमी तुका दिन वाचता आनी आमच्या कुटुंबांत जियेत आसतना सदांच तुज्या ताळ्याक कान दिवं आनी प्रामाणीकपणान बऱ्या गवळ्याच्या हिणांत तुका महिमा दिवन जियोवंक आमकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो. वचोन येयात. क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. हालेलुया हालेलुया. देवाचे बोड उपकार. हालेलुया हालेलुया. स्वर्गाचे राणये उल्हास पाव. हालेलुया हालेलुया. स्वर्गाचे राणये उल्हास